फिशरीजान मरे जावले एक पब्लिक नोटीस मारलो जे डिंगीज जे अनयूज डिंगीज आहा न्हू त्यो काडपाक लायले. आता 4 महिने जाले तर आमची एक डॉग कमिटी आसा थंय आमी ती मिटिंगेक हो इश्यू घेतलेलो. सो लास्ट फायनली तेमी 7 डेजान आज फिशरीज स्टाफान आज अराउंड 3 डिंगीज ऑलरेडी लिफ्ट केल्या त्यांच्या कंपाऊंडान वयल्यान. आणि तशेंच आनी ज्यो डिंगीज म्हणाच्यो आहा जाल्यार तेणी काडच्यो म्हूण सांगले. किती त्रास जाताले डिंगीक? रिगार्डिंग ते डिंगी जाल्ल्यो न्हू जे जेटीर आहल्यो त्यो आमी मेनली कित्याक आमी ते इश्यूज घेयले की जायते बोटकाराले डिंगीज तेमच्यान ते घरा व्हरोंक जायना. सो आमकां ते भाशेन लुगार आसना. पूण एटलिस्ट बोटकारांक फिशरीजान कितें सांगलेले जे डिंगीर आमकां आडखड जाता त्यो काडच्यो म्हूण आनी क्लियर करून दिवच्यो म्हूण. त्यो आमी ते डिमांड हाडलो की बोटकाराच्यो डिंगी आहा त्यो काडच्यो म्हूण. आनी जे जेटी आहा हो स्ट्रेच आहा तितले ते फर्स्ट प्रायोरिटी ते आहले. आतां ऑलमोस्ट 4 months जाले आणि आज तो प्रोसेस चालू केला आणि ऑलरेडी 3 अनआयडेंटिफाईड डिंकीज तेमी लिफ्ट केल्या आणि जे आनीक उरले जाल्यार ते हेचेर एक्शन जातले. On 11th of November 2025 आम्ही पब्लिक नोटीस एक इश्यू केली with respect to removal of unknown dinghies which were parked within our fisheries complex. सो अकॉर्डिंगली आयज 18 तारखेक तेचे 7 days कंप्लीट जाता आणि आम्ही ते पब्लिक नोटिसान तांकां 7 days टाइम दिल्लो रिमूव करपाक. सो आम्ही ते नोटिसान मेन्शन केल्ले की वील इनिशिएट एक्शन इन्क्लुडिंग मॅनेजिंग कमिटी मेंबर्स. आयज रिमूवल करता तेन्ना PSI कुंकळी, PSI कोस्टल पोलीस आणि मॅनेजिंग कमिटीचे मेंबर्स विथ द हेल्प ऑफ देम आम्ही ते आयज रिमूव केल्ली आसा 3 डिंगीज विच आर अननोन आणि त्याचे नेम अँड रजिस्ट्रेशन नंबर इज नॉट मेन्शन. आणि ती डिंगीज आम्ही आमच्या ऑफिसरच्या फुडें हाडून दवरलेली आसा विथ द हेल्प ऑफ क्रेन.